ह्या पाठांत एक शाणू नांवाचो भुरगो आसा. ताका लाडू खावपाक खूब आवडटात. ताका लाडू जाय म्हण शाणूची आवय लाडू करता. तातूंत ती तूप घालता, चून घालता. पळयात, तूप आनी चून एकठांय करता. तें हून करता म्हटल्यार गरम करता. तातूंत साखर घालता आनी परतून धवळटा. बरें हून जालें काय ती काडून घेता आनी ताचे लाडू वळपाक घेता. एक एक करून खूब लाडू जातात. पूण करतकच ते लाडू हून आसतात. पूण शाणूक ते इतले आवडटात, शाणू रावना. शाणू लाडू खाता आनी एक लाडू मागता. ताका खूब आवडटात लाडू. आवय ताका लाडू दिता. थंय बिलू आसात. शू शू बिलू. बिलू कुशीक सर म्हणटा. मागीर तो बिलूक विचारता, बिलू तुका लाडू जाय? बिलूकूय लाडू आवडटा. शाणूची आवय म्हणटा, शाणू बिलूक लाडू दी. शाणू बिलूक एक लाडू दिता आनी म्हणटा, बिलू बिलू लाडू खा. बिलूय लाडू खाता. आतां सांगात म्हाका, आवय कितें कितें घालता लाडवांत? बरोबर, तूप, साखर आनी चून. हे चुनाचे लाडू. तुमकां आवडले न्हय? पाठ 20 लाडू. शाणूक लाडू जाय. शाणूची आवय लाडू करता. तूप घालता, चून घालता. साखर घालता. शाणूची आवय लाडू करता. एक एक करून खूप लाडू जातात. लाडू हून पूण शाणू रावना. शाणू लाडू खाता. शाणू आनीक एक लाडू मागता. शू शू बिलू कुशीक सर. बिलू तुका लाडू जाय? शाणू बिलूक लाडू दी. बिलू बिलू लाडू खा. तूप, साखर, चून. भुरग्यांनो, तुमी हो पाठ परतून वाचात आनी हातूंतलीं नवीं उतरां बरोवपाक शिकात.